मेजर म्हणजे 2-3 आशिल्ले की एक तर आमचे जे होलसेल फीश मार्केट आसा ताजें ओपनिंग केन्ना करपाचें काय म्हणून डिसिजन आशिल्लें. सो ते 23rd आमी करपाचें थारायलां. तें डिले जावपाचें इतलेंच कारण की थंय ज्यो एजन्सीज आशिल्ल्यो त्यो दोनूय MLAंचें एक म्हणणें आशिल्लें की तुमी ते स्टार्ट करचे पयलीं सगळ्यो एजन्सीज इन प्लेस आसच्यो, मेंटेनन्स एजन्सी, सुलभ शौचालय आनी कॅन्टिनाच्यो. सो तिनूय एजन्सीज ऑन बोर्ड ह्या विकान येतात. So by 23rd assembly kabar 23rd or 24th we are inaugurating the SJBDA fish market that has been decided today. Secondly, there was one more issue that आता एक फेज ओपन करतो, दुसरी जी फेज आसा ती कशी करप काय म्हणून वेदर वी कंटिन्यू द सेम वे. कित्याक थोड्यांचे ओपिनियन आसले की आता जो मार्केट बांदला तातूंत स्पेस कमी उरता आनी तो ओपन दवरचो म्हणून MLAंचे हें आशिल्लें की दीस इज बेस्ड ऑन रिप्रेझेंटेशन गिवन बाय होलसेल ट्रेडर्स आनी आमचे गोंयकार सगळे हातूंत की तो आता पळय नेक्स्ट फेज आसा ती सगळं तुमी ओपन दवरा म्हणून, हातूंत स्पेस कन्स्ट्रेंट जाता म्हणून. जेन्ना आमी विचारिल्लें गव्हर्मेंटाक तेन्ना गव्हर्मेंटाचें हें आशिल्लें की सिन्स द प्रोजेक्ट सगळो पास जाला वेदर डेविएटिंग फ्रॉम दॅट प्रोजेक्ट अलाव करतले की ना काय म्हणून. सो आज परते मिटिंगेन ते डिस्कशन जालें आनी आमी आमचो GSIDC चेअरमॅन जो आसा मायकल लोबो ताजे कडेन मिटींग ठरोवपाचें थारायलां. तेन्ना थंय ताका आमचो आर्किटेक्ट जो आसा ताका आपोवपाक थारायलां आनी हाव बेस्ट वी कॅन मेक दीस मार्केट मोर स्पेशियस हें पळोवपाचें वेर इट फिट्स विदीन द रुल्स. म्हणजे खंयच आमी डेविएट करनासतना मोठो स्पेस कसो करपाचो हे आमी ताजेर विचार करपाचो थारायलो. सो दॅट ऑल्सो इन दीस असेंब्ली इलेक्शन ती एक डेट फिक्स जातली वेर वी कॅन ऑल सीट ताज्या आर्किटेक्टाक आपयतले आनी तो इश्यू सेटल करतले. सेकंडली आनी एक पयलीं आमी सांगतले की हो मार्केट जेन्ना डिझायन केल्लो टोटली इट वॉज मेंट फॉर ट्रेडर्स आनी आमचे गोंयकार रापणकार बोटकार तांचे खातीर. सो तांकां एक सेपरेट हें करपा खातीर आमी पयलींय थारायल्लें. सो तो इश्यू आज डिस्कस जाल्लो. सो तो ओल्ड डिसिजन जाल्ल्या कारणान तो इश्यू आमी खंयच्यान एक्सेस दिवप कितें करप दॅट ऑल वील बी डिसायडेड इन अ मिटींग विथ GSIDC चेअरमॅन मायकल लोबो सर, CM आनी तो आर्किटेक्ट. सो त्या मिटिंगेन हे तिनूय विशय काबार जातले. म्हणजे पार्किंग करून दवरता ते गाडयो कितें जातले तितून भितरूच आसतले काय भायर खंयच्यो पार्किंग भितर होलसेलाक ट्रेडर्साची ज्यो गाडी गाडयो पार्किंग अजून सुद्धा पार्किंग करून दवरता ते ना पार्किंग आसा त्यो काडूंक जाय. ते ट्रेडर्सांच्यो 8 येता पळय कितें गाडयो त्योच एंट्री करपाक जाय आनी सकाळी फुडें भायर वचपाक जाय. सपोज तशें कोण पार्क अजून करता जाल्यार वी विल टेक एक्शन. दे कॅनॉट पार्क लायक दॅट. सोपो टेंडर कितें जाला सोपो टेंडर तोच आज डिसायड जाल्लो. ते 2 कारणां खातीर उरिल्ले. एक तर आमचो डिले जालो म्हणून आनी आतां नेक्स्ट वीक आमी तो काडपाक थारायल्लो. सो दे ऑल डिसायडेड दॅट असेंब्ली मागीर प्री मिटींग हे तुमी प्रोसेस स्टार्ट करचो, प्री मिटींग बी आपोवन तुमी तो दिवचो म्हणून. सो दॅट एवरीथींग इज रेडी. पयलीं ते थोडे पॉयंट्स आशिल्ले ते दे वर नॉट एग्रींग आनी मागीर एकदां आमकां लोकांनी सांगलें की बाबा तो रेट वाडोवपाक जाय, देंवोवपाक जाय म्हणून. तुम्ही जो रेट केला इट इज टू एक्झॉर्बिटंट. सो आमी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल आमी परते PWD कडेन धाडून ते येता म्हणल्यार आमकां डिले जालो. सो मे बी बाय दीस मंथ एंड दॅट ऑल्सो शूड बी फ्लोटेड. मिटिंगाचें व्हडलें कांय ना रे. मिटींग जाल्यार आमी 23 जानेवारीक होलसेल फीश मार्केट फायनली इनॉग्रेट करतात 23 जानेवारीक. ताजे पयलीं थंय हाऊसकीपिंग एजन्सी काम दिवंक जाय हें हांवें तांकां सांगिल्लें. कित्याक ते उगडें जातकच तुमकां रोखडोच 2 दिसांनी हें मेळटलें की उगडें जाल्लें जालें घडटात म्हणून. तें जावंक जायना म्हणून हाऊसकीपिंग एजन्सीक पयलीं काम दिवप आनी तें 23 तारखेक इनॉग्रेट करप हें मेजर डिसिजन कळ्ळें जालें. आनी अदरवायज आनी खूब कडेन केसीस अश्यो आयल्या थंय ODPन आशिल्लें एक आनी हांचे चुकून हें केल्लें. सो पीपल हॅव कम फॉरवर्ड की आमचे एक्झिस्टींग घर आहा ते रिक्रिएशन म्हणटात आनी कितें. सो ताजेर आमी तें करेक्शन करचें म्हणून बोर्डाक घालूंक सोपोचो टेंडर करपाक कितें फायनल जालो. सोपोचो टेंडर सोपोचो टेंडर आनी ते होलसेल मार्केट इनोव्हेशन हें जायत ना. सो फायनली 23 तारखेक ते जाता.